जो रोमकार आसलो ताका जेजूचो पाटलादार केलो. ताणें जेजूक मानून घेतलो आनी ताका मरण फावो जालें. त्या उपरांत तिकाय मरण फावो जालें. पूण ती देवाच्या मोगान इतली लासताली की ती आपले मरणान देवाक वाखाणलो. आयज ह्याच संताचे विनंतीन आमी आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी देवा लागीं कृपा मागुया, बळ मागुया, तिचे भाशेन ताचो खरो पाटलाव करूंक. हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी सरपदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मरे सगल्या युद्धांत भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिता देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवन सिसिलियाची समरणाच्या दिसा आमी करता त्या मागण्याक दयाळपणीन कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्याच संतोशान आमची काळजां भरोवन आसच्याक आमचे दिसान दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताचे सगळे घोडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना. माकाबेवाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आंत्योक राजा वयल्या प्रांतांतल्यान वेतालो. पर्सींत एलमायस नांवाचें एक शार आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. गिरेस्कायेक, रुप्याक आनी भांगाराक लागून तें नांव वस्तें जाल्लें. थंय एक बोगीर आसलें. तातूंत भांगाराचे दोस्ते, दाल आनी हातयारां दवरलोलीं. ह्यो सगल्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयलो राजवटकी चलयल्ल्या मासेदोनियाच्या राजान फिलिपाच्या पुता आलेक्झांड्रान थंय दवरलेल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवंक आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येवजण थंयच्या नागरिकांक गोमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंयतान पळून वचून तो निराशी जावन बाबिलोनियेक परतलो. पूण तो पर्सियेंत आसतना जुदाच्या देसाचेर दाड घाल्ले ते लश्कर हारवले म्हूण सांगून एक निरोपी आयलो. खुद लिसियास एक व्हड लश्कराक घेवन बोळान फुडें गेल्लो. पूण ताका बोळान परतून धाडलो आनी जुदेवां मुखावेलो ताका पळून वेचे पडले म्हूण ताणें कळयलें. ह्या जुदेवांक जायतो दारू गुळ्ळो सांपडून ते गोठ जाले आनी तांणी मारून कुडके केल्ले त्या लश्कराचो लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेरुजाल्यांत वेदीचेर ताणें कांटालो उबारलोलो तो काडून उडयलो आनी आदी आसली तशी देव मंदिराचे भोंवतणची दुर्गां तांणी उबारली आनी बेतजूर आपल्या राजाचे शार तांणी गोठ केले. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली. ही खबर आयकना फुडें राजा गाबल्लो
आनी बरोच आल्लो. आपले बाजेर पडलो आनी खोंतीन बरोवन पिडेवंत जालो. कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोंक नासले. आनी असो ते गोतीर खूब दीस तो रावलो. कित्याक परतून परतून तें दूख ताच्या दोळ्या मुखार येताले. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका गोमलें. तेन्ना ताणें सगल्या आपल्या इश्टांक आपयले आनी तांकां म्हटलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यान मेंगें जालां. हांव म्हजेच भितर म्हणटालो, कसल्या फडफड्यांक हांव म्हूण सांपडलां आनी कसले म्हूण खोंतीन हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दोयाळ मोगाळ आसलो आनी लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुसाल्याक हांवें वायट केलां ताचो आतां म्हाका उगडास येता. थंयची भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुदांत रावतल्यांचें निसणटोन हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून ही विघ्नां म्हजेर आयल्यान आनी एका पोरक्या देसान हांव कित्याक मरतां तें देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. म्हणुया, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजी विजमितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनोदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायता. बोव व्हडट्या देवा. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. म्हजे दुस्मान पळून धांवले, लोकोन धडपडून परतले, तुजे मुखार मरून पडले. ओन भावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायली, नोश्ट्यांचो भोस्म केलोय, तांचें नांव पर्यान उमटून उडयले. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. आपणेच मांडलोल्या फासांत राष्ट्रांचे पांय फारोवले. कित्याक म्हणल्यार देव दुबळ्यांक सोदां विसरचो ना, गोरिबांचो विस्वास कदींच फटोवचो ना. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोशान सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोलायलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रस्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जण संसत दवरिनासतना मेले. सगळ्यांवन निमाणी ती बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पतींटी जालेली म्हणटच
मेल्लीं पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पतीण ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसारांत आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्तीं जालेलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात देखून तीं देवाची भुरगीं. मेलेलीं खरेंच परतीं जिवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय, बगर जिव्यांचो देव तो, ताका सगळीं जिवीं. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, आमी जायते फावटी न्हू आमचें ध्यान मन चड म्हत्वाच्यो वस्तू कितें चड म्हत्वाचें ना ताचेर जायते फावटी आमी ध्यान मन घातलां. आनी आयज आमी शिव वर्तमान देखून तशेंच पळयता. सदुकी जे पुनर्जीवनपणाक तांकां ते मानिनात आनी ते जेजू लागीं एक प्रश्न करतात. एक काणयेंतल्यान तांकां जाय मेल्या उपरांत ही कोणाची बायल जातली म्हणून, 7 भावां मदें कोणाची बायल जातली. हें तितलें व्हड म्हत्वाचें प्रश्न न्हय तो. पूण तातूंतल्यान जेजू आमकां न्हू एक बरी शिकवण दिता. तो आमकां सांगूंक सोदता की म्हज्या भयणी भावांनो, आमी मेल्या उपरांत न्हू आमकां तें लग्न काजार ताचें कांयच नातें आसना. पूण आमी खरें नातें आसतलें तें म्हणल्यार आमी देवा बरोबर, देवा मदें आनी आमच्या मदें नातें आसतलें, संबंद आसता तो म्हत्वाचो म्हूण आमकां दाखोवंक सोदता. आनी म्हज्या भयणी भावांनो, हातूंतल्यान जेजू आमकां सांगूं येता की मरण म्हणल्यार सगळें काबार न्हय. मरण म्हणल्यार सगळें काबार जालें अशें म्हूण आमी चिंतूं न्हय. पूण आमकां जेजू वरवीं न्हू आमकां जेजू सांगूं येता की मरणाक आनीक एक भाशेन, म्हणजे मरण म्हणल्यार आमकां एक दारवंटो कसो सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक. आनी जेन्ना आमी मेल्या उपरांत आमी देवाच्या संबंदांत आसतलीं अशें आमकां जेजू सांगूंक सोदता. आनी तातूंतल्यान आयज न्हू तो म्हणटा की ते मोइजेसाचे ते चिलकुटांचें उदाहरण दिवन तो म्हणटा की देव जावन आसा मेलेलोचो देव न्हय, पूण जिव्यांचो देव. अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव म्हणटा तेन्ना तो मेलेल्यांचो न्हय, पूण जिवीत आसा तांचो देव म्हूण आमकां सांगूंक सोदता. वय मोगाच्या भयणी भावांनो, हातूंतल्यान जेजू आमकां दाखोवंक सोदता की आमी आमचो संबंद देवा लागीं घट करूंक गरजेचो. आनी आमी आमचो संबंद असो करूंक जाय की आमकां आमचें जेन्ना मरण येतलें तेन्ना आमी सगळें काबारूच जालें म्हणून, पूण आमी देवाक आमचे नव्या जिवितांत भितर सोदतात अशें आमकां दाखोवंक सोदता. आनी न्हू देवान आमकां हेंच बसयल्लें आसा न्हू. जेजू आमकां म्हणटा आमी ताचेर विश्वास दवरल्यार आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें म्हणून. आनी हेंच आमी घेवंक आमच्या जिवितांत घेवंक आमी जिवितांतल्यान बऱ्या कुरण्यांनी आनी उतरांनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान तेच सासणीक जिविताक आमची वाट दवरूंक गरजेची. जेजू आमकां हेंय सांगूंक सोदता की आमी सासणीक मरणूय आसा आमकां. तें मरण आमकां केन्ना येतलें जेन्ना आमी देवाचो मोगास आशिल्लीं पयस वतलीं तेन्ना.
देवाक आमी पयस करता तेन्ना आमकां हें जें सासणीक जीव देवान बसयल्लें आसा तें आमी पयस करतात आनी आमी सासणाक मरून वेतात, देवा आशिल्लीं पयस वेतात. आयज आमी ह्या वचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालुया, देवाकूच आमच्या जिविताचो पयलो वयलो जागो दिवया, ताका आमचो पयलो वयलो जागो दिवन आमी आमच्या जिवितांत बऱ्यो करून करून मागीर फुडाराक आमी सर्गीच्या राजाक भितर सरूंक देवाचो आदार आनी बळ मागुया. आमी गीत घेवया C31 पेज नंबर 41 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो. संवसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका सायबना काजाल्यो इतल्यो जात्यो आनी हलक्यो मोगानी दाखोवच्यो मान्यो तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलो Patki soy bandak ne soy lo Tot smerto ka korda bolo Ani am cerca kludevu Tujac mogar putak darlo Patki soy bandak ne soy lo Tot smerto ka korda bolo Ani am cerca kludevu म्हज्या भावा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्फोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटलेली ही देणी पवित्र कर. सिसील, तुज्या ह्या भक्तिनीची काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं अतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदिदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सोल आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्ताचो घोट परगटूया. तुझ्या कुर्सो आणि पुनर्जीवन मनोवरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सर्वांडारा आमची सरपण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां, सान सिसिलिया आनी सर उकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरमणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देव घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मागूस आनी आमकां ताणें दिवं नाका, पूण वेड्यांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुशी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी गीत घेवया A25 पेज नंबर 12 सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक वाकाणटलो. जाका म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सान सिसिलिया तुजे भाग्यवंत रोग साक्षीक तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टा मनान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या दिसा आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्वपिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शेवेराक मागणे बराबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. T13, पेज नंबर 208, देवाचे माये.